पासेकिया वेअर फन नेव्हर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासेकिया. सदा भशेन एपिसोडाच्या शेवटाक चल पासेकिया कॉन्टेस्ट आसतलो. ह्या कॉन्टेस्टान हांव तुका एपिसोडाचेर एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं जर तुवें बरोबर उत्तर दीत जाल्यार तुका मिळू शकता 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान. त्याशिवाय मेगा बंपर प्राइज 42 इंच LCD टीव्ही फ्रॉम पॅनासॉनिक कसो जिखप, फाटल्या एपिसोडाचो विनर कोण आणि SMS कसो करप हे तुका हांव सांगतले एपिसोडाच्या शेवटाक. पळयत राव चल पासेकिया. आयज म्हाका गोंयकार म्हण सांगपाक अभिमान दिसता. आयज हांव गोंयान रावता हाजी म्हाका खोस भोगता. भायर गेलो काय लोक गोंयकार म्हण उखलून धरतात तें पळोवन बरें दिसता. गोंय म्हळ्यार नितळ, चकचकीत, थंयचे लोक एकदम मायेस्त, गोड उलोवपी अशें म्हण आमची ओळख न्हय. हें अशें कित्याक लागून काय? कोणाचो इन्फ्लुयन्स आमचेर आसा काय? हें मागीर अशेंच फुडें उरतलें काय? खुबशे प्रश्न आयजूय भी मनान आयले. गोंयान जाणे कोणी राज्य केलें ते खुबश्यो गजाली फाटीं दवरून गेले. तांचो इन्फ्लुयन्स, तांणी बांदिल्लीं देवळां, केव्स, चर्चीज आनी खूब कितें. गोंयच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यांत तुका ह्यो गजाली आढळटात. ह्या सुंदरशा खांडेपार गांवांनीय कितल्योश्योच पांडवकालीन किंवा पांडवांनी बांदिल्ल्यो केव्स आसात अशें आयकिवात येता. बरेंच पुरातन काळांतलें हें एक तशेंच देवूळ सप्तकोटेश्वराचें. हांगासर भितर पळयत जाल्यार शिवलिंग, नंदी हांची बरीच पुरातन फातरा पासून तयार केल्ली मुर्ती तुका पळोवपाक मेळटा. खांडेपार न्हंयच्या एकदम देगेर आशिल्ल्या कारणान हें देवूळ खूपच सुंदर दिसता. ह्या जाग्याक तीर्थक्षेत्र म्हूण वळखलें वता. हांगासर लागींच आनीक एक दत्ताचें देवूळ आसा. आमच्या सफराची काणी हांगाच्यानूच सुरू जाता. आयज एक नवो दीस, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. चल पासेकिया. हांव सध्या फोंडें तालुक्यांतल्या खांडेपार ह्या ल्हानशा गांवांत आसा आनी फाटल्यान जर पळयत न्हय जाल्यार तुका वेगळें सांगपाची गरज ना. बरेंच पुरातन सप्तकोटेश्वराचें देवूळ तुका फाटल्यान पळोवपाक मेळटा. आमची सफर जरी हांगाच्यान सुरू जाली तरी आमी एका वेगळ्याच विश्वान वतात. हांगच्यान बरेच पयस जंय तुका जाणवतलें तुजें लायफ मातशें स्लो जालां. हय, लायफ स्लो जालें जाल्यार कशें जातलें? केन्ना विचार केला? मातसो विचार कर, तूं मेरेन तुका पावयता हांव थंय. चल या पासयक. खांडेपार गांवाक नांव कशें पडलें अशें गांवकऱ्याक विचारलें तेन्ना कळ्ळें की खंड म्हळ्यार 20 भाग आनी पार म्हळ्यार 20 न्हंयचे पार म्हळ्यारूच खांडेपार आसूं येता. ह्या गांवान सप्तकोटेश्वराचें देवूळ सोडत जाल्यार पूल क्रॉस करच्या मातशें पयलीं तुका पांडवाची केव्स पळोवपाक मेळटा. पूण आयज आमी थंय वचनात. खांडेपारच्यान बऱ्याच पयस वतात. आमी सध्या हांगच्यान बरेच पयस वतात जंय जंगल एरिया भरपूर आसा. म्हणजे हांगच्यानूच ती सुरू जाता. सध्या हांव हांगासर बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणजे जो पार्क जावन आसा थंय आसा. आनी तूं जर पळयत जाल्यार ही फाटली वाट जावन आसा. हांगच्यान तूं जर बोंडला वचत आसत जाल्यार तुका जवळ जवळ 5 किलोमिटर हांगच्यान चलून वचचें पडटा. कारण हो रस्तो सामकोच बरोबर ना. आमी आयज हांगा वचनात तर दुसऱ्या वाटेन वतात जो रोड हांगच्यान बरोच पयस वता. यो दाखयता. हांगच्यान पळोवया आमचें डेस्टिनेशन कितलें पयस आसा तें. चल या पासयक. हांवें जशें वदळ म्हळें, लायफ स्लो जायत जाल्यार तुका आवडटलें? केन्ना केन्ना शेनवार आयतार चलता न्हय.
एकूचदा एक्सपिरियन्स घेवन पळय म्हाज्या बरोबर. प्रत्येक दीस स्लो आसचो अशें तुका दिसपाक लागतलें. लायफ म्हळ्यार कितें हाचो खरो मिनींग तुका कळपाक लागतलो. तुवें केन्ना कॉन्क्रीट जंगल सोडून वनराईचो आनंद घेतला? म्हळ्यार पयलीं लोक कशे रावताले तसो. घनदाट जंगल, व्हडले व्हडले दोंगर, सायडीक न्हंयो, रातच्यो चड लायटी ना, रातकिडे, जंगली जनावरां साथीक, जिवाणी, शेवणी. केन्ना तूं रावला असो? याद कर. गोंयान आसा, हय, रावपाक मेळटा, एक्सपिरियन्स करपाक मेळटा. नेचरा बरोबर जाका आमी कॅनपी म्हणटात. कॅनपीज नेचर्स नेस्ट, सुर्ला, मोले हांगासर. जंय तुका वेगळें लायफ पळोवपाक मेळटलें. हय, आनी आमी सद्या थंयच पावल्यात. हॅलो, गुड आफ्टरनून. Welcome to Nature Nest. Oh wow, thank you. It's so refreshing. सध्या आयज आमचें जें डेस्टिनेशन हांगच्यान आमचें सफर सुरू जाता पळय, थंय हांव आसा, म्हणजे सुर्ला कॅनपीज नेचर्स नेस्ट म्हळ्यार पळय. आनी हांगा जर तूं रावत न्हय जाल्यार तुका बोट सफारी, बर्डींग, वायल्ड लायफ लॉजीस, जीप सफारीज, आउटडोर्स आनी कितलेशेच एडवेंचर करपाक मेळटा. सध्या हांव मातसो चॅक इन करतां, फ्रेश जाता आनी मागीर पळोवया कितें प्लॅन करपाक मेळटा तो. चल या पासयेक. कॅनपीज नेचर्स नेस्ट तुगेलो शेनवार आयतार फुलोवपाक एकदम बरें ठिकाण. कित्याक लागून ताजो प्रत्यय तुका येतलो कांय वेळान. पणजेच्यान किंवा मडगांवच्यान वचप जालें जाल्यार सुद्दां सकाळीं भायर सरपाची गरज ना. दनपार म्हळ्यार पावल्यार जाता. फोंडेच्यान जवळ जवळ 28 ते 30 किलोमीटर आसा. भितर येतकच वॉर्म वेलकम, गोंयची ट्रेडिशनल पद्दत तुका कोकम सरबत दिवन करतात. तूं फ्रेश जातकच तुका बऱ्या मातेच्याच आयदनांनी तुका त्रास जावचो न्हय म्हण मातशें मॉडर्न स्टायलीन जेवण आसता. जेवणान आयटम सगळे गोंयचे टिपिकल पद्दतीचे आसता. तातूंत भितर वालाची भाजी, शीत, चपाती, प्रॉन करी रायस, लोणचें, पापड, खीर. रूच आयली न्हय? पूण दर दिसा चव मात सामकी वेगळी लागता. वाव, इट्स लंच टाइम. आय एम हंग्री. जेवण जातकच आतां एक्चुअल टायम एन्जॉय करपाचो किंवा म्हणया एक्सप्लोर करपाचो. येस, डू इट. कॅनपीज नेचर्स नेस्ट म्हणजे सुर्ला हांगासर हांव सध्या आसा आनी वदवच्यान आमी अजून कांयच पळोवपाक सुरवात केल्ली ना. हांगा आयिल्ल्यार आमी रेस्ट केलो, फ्रेश जाले आनी पोटोबा केलो कांय खिणा पयलीं. हय, आतां सध्या भोंवपाचो टायम जाला. पूण ताच्या पयलीं हें सगळें कशें उबारलें गेलें हें आमी जाणून घेवया. सध्या म्हजे बरोबर हांगासर आसा बाब पंकज लाड, तांचे कडल्यान जाणून घेवया. पंकज बाब, नमस्कार. म्हाका सांगात की तुमकां हो येदो व्हडलो कॉन्सेप्ट जो आसा तो तुमच्या मनान कसो आयलो थॉट? कॅनपी जे आमचे मेन फॉर्म जे आसा ते 2008च्यान बर्ड वॉचिंग टूर्स मागीर नेचर कॅम्प्स अशे एक्सकर्शन्स ऑर्गनायज करता. तर चडान चड आमचे पार्टिसिपंट जे आसताले ह्या सगळ्या एक्सकर्शनान ते फॉरेनर्स आसताले. पूण भारतीय लोक येताले, इंडियन्स येताले, पूण तांकां चड एक निसर्गाची आवड लायतलो
जाल्यार अशें कितें तरी ओवरनायट रावपाची सोय करपाक जाय अशी आमकां गरज दिसली. तर 2008 जेन्ना आमी कॅनपी स्टार्ट केलें तेन्ना 2010 पर्यंत 90% वयर जे आसा ते फॉरेनर्स आसताले. पूण भारतीयांक ही आवड लावपाक जाय जाल्यार कितें तरी करपाक जाय. कांय लोक ट्रॅकिंगाक वचपाक आवडटा कांय लोकांक, जाल्यार ओवरनायट खंय तरी रानान रावन ट्रॅकिंगाक वचप हो एक वेगळो आनंद आसता आनी दिसाचें येवन वचप हो एक वेगळो आनंद आसता. तर हाका लागून नेचर्स नेस्ट हें सुरू केलें आमी. अच्छा, म्हाका सांगात की आतां म्हणजे हांगा आयले काय, म्हणजे कोणी आयले जशें आमी आयले जाता, जाल्यार हांगा एक्सपिरियन्स करपा खातीर किंवा एक्सप्लोर करतलो कितें नवीन गजाल जाल्यार कितें आसा? हांगा आमी ताकाच लागून जो कोण नवीन मनीस आसा रानान पयले फावटी वता जावन ताका निसर्गाचो एक आस्वाद घेवपाक जाय जाल्यार ताच्या खातीर वेगवेगळे एक्टिविटीज. सगळ्यान पयलीं म्हणजे सकाळीं उठ्ठकच बर्ड वॉचिंगाक वचप. पयलीं म्हणजे खूब फावटी आमी शहरान आसले जाल्यार लेट उठपाची संवय आसता, जाल्यार सकाळीं कोण उठना बेगीन. तर सकाळीं उठून रानान बर्ड वॉचिंगाक वचप हो एक सामको एक बरो असो एक्सपिरियन्स. मागीर ट्रॅकिंग. खुबश्या लोकांक ट्रॅकिंगाची आवड आसता जाल्यार हांगा तांबडी सुर्ला वॉटरफॉल आसा जंय ट्रॅकिंगाक वता. सनसेट पॉयंट आसा भगवान महावीर अभयारण्यान, थंय ट्रॅकिंगाक वतात. मागीर दुधसागर धबधबो आसा, वन ऑफ दी हायेस्ट वॉटरफॉल्स इन इंडिया, जाल्यार थंय वचपाक जाता. मागीर एडवेंचर एक्टिविटीज आसा आमच्यो, तातूंत रॉक क्लायंबींग, रॅपलिंग, जुमरिंग आनी रिवर क्रॉसींग जावं ताका टायरोलियन ट्रॅवर्स अशें म्हणटात त्यो एक्टिविटीज. जीप सफारी आमी कंडक्ट करतात. स्पेशली म्हणल्यार सकाळीं संक स्टार्ट जाता ती उजवाडटा तेन्नाच अनडिस्टर्ब आसता म्हणल्यार शांत आसता रान, तेन्ना जनावरां दिसपाक खूब बरे चान्सीस आसता. म्हणटकच सकाळीं आमी जीप सफारी कंडक्ट करतात. तेच बरोबर नायट ट्रेल्स आसता. रानान रातचे कोण सहसा वचना, भितात, जिवाण्यांक भितात जावं आनी कितें आसतलो असो एक आमच्या काळखाचो भंय आसता मनान. तर रानान रातचें वचप ताका आमी नायट ट्रेल्स म्हणटा. हातूंत खुबशे जिवाणी पळोवपाक मेळटा. मागीर हांगा 3 तरेचे पीट वायपर ह्या प्रकारचे सोरोप मेळटा. तर हंप नोज पीट वायपर म्हणून आसा जो खूब रेर असो सोरोप. मागीर मलबार पीट वायपर, मागीर ग्रीन पीट वायपर. हे जे आसा एक वेगळीच क्लास अशी सोरोप, ते पळोवपा खातीर लोक स्पेशली येता हांगा. तर ह्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज हांगा करपाक म्हाका सांगात, हांव आतां उदोवच्यान तुमकां आयकता, तुमी खुबश्यो गजाली म्हणजे सायंटिफीक नेम्स म्हणा ताजे सहज घेतले अशें तुमच्या तोंडार आसात. तर तुमी हातूंत स्टडी केल्या काय तुमचो पर्सनल इंट्रस्ट हो? हय, हो पर्सनल इंट्रस्ट. पॅशन आनी प्रोफेशन आमचें एक जालां. हय, हांव आनी म्हजे टीममेट्स म्हणल्यार स्पेशली रमेश धर्मेकर, गौरीश लाड, हे सगळे जे टीममेट्स आसा म्हजे, तांकां सगळ्यांक ही आवड. अच्छा. हय, पूण तुमच्या टिमीन आनी कितले लोक आसात? म्हणजे आतां तुमी 3 नांवां घेतली.